Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. चढान चढ देव बरें करून म्हणटा सगळे माझे पंच मेंबर जे लास्ट 2 महिने माझ्या वांगडा सारकेच रावले आणि लास्ट सरपंच जावं पर्यंत सारखे माझ्या वांगडा रावले एज अ इंडिपेंडंट सरपंच म्हणून आल्दोनाचो हांव आतां सांगूंक सोदता कितें फुडल्या अपकमिंग इलेक्शनाक आमचो किरण भाई आमच्या कॉन्स्टिट्युशन बसतलो इंडिपेंडंट आणि ताका आमच्या मेंबरांचो तसोच म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. आणि आल्दोनकारांची इच्छा आहा आल्दोनच्या आयज सरपंचान म्हटलें म्हणजे सरपंच हो आल्दोनचो प्रथम नागरीक जालो. आल्दोनकारांची इच्छा आहा तशेंच संबंध मतदारसंघातले खुबशे कार्यकर्ते येवन म्हाका भेटतात आनी हो रिक्वेस्ट करताले की आमकां हे फावटी म्हणजे तूं यो हांगासर इलेक्शनाक आमी तुका निवडून हाडटा. तर हांवेनूय हे मनार घेतलेलें आहा. हांव उतर दिता की येणारे विधानसभेच्या इलेक्शनाक थिवीन आनी हळदण्यान कांदोळकर हो उमेदवार आसतलो आनी लोक कांदोळकरांकूच निवडूनय दितले. आनी इतलेंच न्हू तर येणाऱ्या काळान गोंयान पॉलिटिकल क्रांती घडपाची आसा आनी आमी हे 2च मतदारसंघ न्हू तर येणाऱ्या काळान आमी 8 मतदारसंघ सध्या टार्गेट केल्ले आहा. खंयचे ते आतां विसरूं नाका, येणाऱ्या काळान कळटले. जे लोक 2017 2019 हो मतदारसंघ उडोवंक सोदताले ते 70 ते 80% लोकांच्या हातीन हो मतदारसंघ सोंपयल्लो. तर हांव बीजेपीन आसाप वो नासाप हें कितें उरलेलें हांवें आनी नासाप हितून कितें उरलें. तुम्ही बीजेपीच्या प्राथमिक सदस्य राजीनामा बीन घेतले दिवपाचो म्हणजे त्यांच्यानी ऑब्वियसली माझ्या सकट असंख्य भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक थिवी मतदारसंघातल्यान कांयच न्हू कशें एका धपक्यान भायर उडयले. प्रखर कार्यकर्ते आहा. ह्या खंयच्या तरी एका कार्यकर्त्याक हेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन आमी काँग्रेसीचो आमदार घेतात किंवा आमी तांकां हेवटेन घेतात अशें म्हणून केन्ना सांगलेलें सांगूंक ना. गोंयची जनता ही नॅशनल पार्टीक विटलेली आहा. कारण त्यांचे वयरसून सांगतात काय हांगरसून करता उखल्ले घेतले हितून. आयज काँग्रेसीन सुद्दां फुडाराक जर लोकांनी जिखोवन दिले कितें करतले, काडटले आनी परतून उडकी मारतले. कित्याक वयर म्हणटले सत्ता तेंची आहा, प्रेशरायज केले बाकीच्यो गोश्टी